नमस्कार येवकार दनपारच्या खबरात ज्ञानेश्वर वरकाचो येवकार खबरो विस्तारान। छत्तीसगडच्या नारायणपुरात सिक्युरिटी फोर्स आणि नक्सलवाद्यांमध्ये झालेल्या गोळीबारात 4 नक्सलवाद्यांक मारले। मोठ्या प्रमाणात दारू साठो आणि शस्त्रां सिक्युरिटी फोर्सान जप्त केल्यात। आरजी मतां फोडून बीजेपीक जिखोवन दिवपाक लोकसभेचे वेंचणुकेक देवल्यात। दक्षिणेच्या मतदारांनी विर्याताक तेको दिवचो म्हूण आमदार विजय सरदेसाय उलयलो। दक्षिणेत बीजेपी कडे कॅपेबल महिला उमेदवार ना, ताका लागून उमेदवार इम्पोर्ट करचो पडलो। विजयाचो थोमणो। इंडिया अलायन्साची कासावले जाहीर सभा जाली। मेन म्हणटा ती रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी। ही रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टीन खूप कडेन आमदार उडयले। हे मतदारसंघात जो आमदार जाला आणि जो ताजे सेकंड आसलो बाब ओलेन्सियो आणि आमचो जो आमदार जाला ताजे भितर डिफरन्स कितले आहले 1000 मतां। आलजीक म्हाका खबर आहा, तू खबर ना, म्हाका खबर आहा। आमकां डिफरन्स कितें पळोवपाची गरज आहा। 2000 मतां आलजीक पडली, 2000 मतां आलजीक पडली, 1000 मतां ओलेन्सियो पडलो। मतां फोडून बीजेपीचे आमदार तयार करून दिता, एक फॅक्टरी कशी। वोट फोडप आनी तांकां निवडून घेवप आनी ते चूज बी सारखे करतात। हे खेपे एसटी रिजर्वेशनाचो इश्यू आयलो। इश्यू रेज करपी असेंब्लीन हांव एसटीन 4 एसटी 5 एसटी आमदार आहाय, तांणी रेज करून हांव इश्यू केल्लो रेज हांवें रिकॉर्ड आहा असेंब्लीन। तो हाजेर कळटा की जो मनीस तांकां एक्सपोज करता, जो बीजेपीचे बी टीमीक एक्सपोज करता, ताका ते गाळी मारतात आनी कांय ना तातूंत। आनी बीजेपीनूच हांकां घाल्ले आहा। हांचे कडेन पयशे नाशिल्ले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक। खंयच्यान पयशे आयले आतां? अरे हांवूय तसो आमदार, म्हजी पार्टी आहा, हांव कित्याक उबो रावंक ना? हांवूय सांगता म्हजे कडेन पयशे ना, लोकसभा इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक म्हजे कडेन पयशे ना। ही कॅम्पेन चलयता बीजेपी। तुमचे भितर एकूय बायल अशें लायकीची ना जाका तुमी तिकेट दिवंक शकताले। तुमी धेंपो इम्पोर्ट करचो पडलो। कित्याक इम्पोर्ट करचो पडलो? तो ब्रँड व्हडलो आहा। तुमचे भितर लायकीचो मनीस ना। तुमी म्हणटा 50% रिजर्वेशन दिलें बायलांक। तुमच्यो बायलो महिला विंग आसल्यो त्यो खंय गेल्यो? ना तांकां लायकी, म्हणून तुमी तांकां निवडून दिना। तुमचे भितर तुमचो मोराल वर्करांचो पडला। गोयातले 21,000 दिव्यांग आणि जाणट्यां खातीर सोमार सावन घरांतल्यान मतदान। 3 मे मेरेन मोहीम। राज्यात 9,423 दिव्यांग, 85 वर्सां वेले मतदार 11,502। ह्या वर्सां वेल्या जाणट्या आणि दिव्यांगांचे मतदान करून घेवपाक वेंचणूक अधिकारी दारादारांनी भोंवतात। जांकां घरा करपाचें ना ताणें 7 मायाक मतदान केंद्राचेर करचें। म्हाका सांग, पयलीं तुका मत मारूंक स्कुलान वयचें पडटलें आनी आतां तुज्या घरा कडेन मत तुवें आयज मारला, कशें दिसता? बरें दिसता। आनी आपले वचोंक नाका, हडूंक नाका, लागची लागीं जालें। आनी ते म्हातारेक वचोंक कळना म्हूण ते चलचें। म्हणजे तुजी सोय बरी जाली। म्हाजें नांव लक्ष्मण गाडे, चोडणकर वाड्यार रावता हांव। ओके, आता एवरी इयर तुमकां वोट दिवपाक मुतार वयचें पडटलें आनी तुमी ज्या कंडिशनान आसा त्या कंडिशनान तुमकां कोणा कोणाचो तरी आधार घेवन वयचो पडटलो। सो ह्या वर्सा इलेक्शन कमिशन तुमच्या घरा कडेन येवन तुमचें मत घेवन गेला। सो कशें दिसता तुमकां? जे आमचे कमिशन येयल्या पळय न्हय, तो खूब बरें दिसलें म्हाका। कित्याक म्हाका सद्या वचोंक मेळना, म्हाका कोणाचो आधार करून म्हाका घेवन कोणाक तरी घेवन वयचें पडटालें। ते येयल्या बद्दल म्हाका खूब बरें दिसलें। ही वर्सांनी वचपाक म्हाका त्रास जाय न्हू, आतां घरा कडेन वचपाक बरें त्रास ना। म्हणजे घरा कडेन हे करूंक बरें पडलें। गव्हर्नमेंटान घेतलेलो निर्णय योग्य आसा। आणि दिव्यांग
खरंच त्यांची दुर्दशा करण्यापेक्षा घराकडे त्यांचे मतदान घेणं योग्य जाता. म्हाका आता 90 मी पोचलो आणि 90 वर्षाच्या माणसाक जाणं शक्यच नाही. चालत जाणं, गाडी तुमच्या भितर घेवच्याच नाही. तुमच्या हितूर खंयसर इलेक्शनच्या हितूर मी काम केलेलो माणूस म्हणून तुमकां सांगू शकता. कारण मी स्वतः इलेक्शनच्या हितूर इलेक्शन ऑफिसर म्हणून काम केलं मी, आणि मी शिक्षक म्हणून म्हाका दिसता हे योग्य निर्णय आसा. तेन्ना आमकां वोटींग करूंक वचून वोटींग करचें पडा आसलें. आतां आमकां घरा कडेन वोटींग येता म्हणजे तोच आमकां फायदो न्हू. इतलोच आमकां फायदो वोटींग करपाक. आज तुम्ही कितें केलें गे? कशें मतदान? खंय कशें दिसलें घरा? बरें जालें. सगळे आपली तयारी करता. मे 7 तारखेक जावपाचें आसा इलेक्शन, पूण आयच्यान खंयच्यान तरी ही प्रक्रिया आयज सद्याक तरी वास्कोच्यान चालू जाल्ली आसा. जे आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा, जे BLO कडेन जावं आमी पर्सनली पळयल्लें आसा की जे सिनियर सिटीजन अबाव 85 इयर्स आसा आनी जे कोण फिजिकली एबल्ड स्पेशली डिजेबल्ड बी आसा तांचे आयच्यान वोटींग जे सरकार आसा इलेक्शन कमिशन जे आसा तांच्यांनी नियुक्त केल्ले ऑफिसर्स घरा कडेन वचून तांचे वोटींग घेतात. ताळगाव पंचायतीचेर मोन्सेरात पॅनलूच सगळे 11 वॉर्ड मोन्सेराताचेच 4 बिनविरोध 7 मतदानांतल्यान जिखले. बाबूश म्हणटा लोकसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर लोकांचो कौल कितें तो कळपाक ही वेंचणूक म्हत्वाची. ताळगाव पंचायतीक नवो सरपंच दिवपाचे शिनाल. नारी शक्ति का विजय हो मैडम तुम आगे बढ़ो. We were very confident from the beginning only. Like I said in all my interviews, we were very confident that we are sweeping it. So I mean it's nothing new, and I give all the credit to the Punch members. Yeah, and thanks to the people of Talegaon. So कशा तरेन पळयता तुमी हे पंचायत इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन आसता तेन्ना? No, actually it is very good that this election also came before the Lok Sabha. So now we are almost prepared for the Lok Sabha elections also. So we know like how the results for the Lok Sabha elections also are going to be. 11 तुमचे आयले आहेत. सी श्रेय वयता तालिगांवच्या लोकांक. So first and foremost, I would like to thank the people of Talegaon, my dear voters, for supporting me always. जो लोकसभा इलेक्शनाचेर कितलो कितें इम्पॅक्ट जातलो? No, we must see that the maximum number of votes with the highest means the maximum number of lead we must get from Talegaon constituency. We will look into it. And now it is only a matter of 7 days time. आता 7 दीस उरलेले आहा. सो 7 दिसांनी आनी हे उत्साह आहा तो बरो जाल्लो. म्हणजे लोकांचे फुडें आतां गेलेले पण ते आतां कॅन्डिडेट थँक्यू एटलीस्ट म्हणपाक वयतले. सो दॅट इज अ टायम प्रचारूय जातलो. And most important thing, Sarpanch, I'll be having a new Sarpanch. Ward number 1 सिद्धी केरकार जे अनअपोजिल्ले. वॉर्ड नंबर 2 आग्नेरो दिकुन्ना जो जिखलेलो आसा. वॉर्ड नंबर 3 हलिना परेरा जिखलेले आसा. वॉर्ड नंबर 4 रतिका गावस हे जिखलेले आसा. वॉर्ड नंबर 5 उशान काणकोणकार जिखलेले आसा. वॉर्ड नंबर 6 एस्टेला डिसोजा अनअपोज आशिल्ले. वॉर्ड नंबर 7 जानू रोजारियो जिखलेले आसात. वॉर्ड नंबर 8 मारिया फर्नांडीस जिखलेले आसात. वॉर्ड नंबर 9 संजना दिवकर जिखलेले आसा. आनी वॉर्ड नंबर 10 सागर बांदेकार जो अनअपोज जिखलेलो. आनी वॉर्ड नंबर 11 सिडनी बेरेतो जो अनअपोज जिखलेलो आसा. हे सगळे जे आसा जे बाबुसाचे कॅन्डिडेट आसा ते सगळे जिखलेले आसात. स्टुडंटा खातीर पणजेच्यान स्वप्नील ताले वांगडा हांव शिरीश कुकडकार. आरक्षण धर्माचेर आधारीत आसूंक जायना म्हूण संविधानान स्पश्ट. मात काँग्रेसीन कर्नाटकात मुस्लिमांक ओबीसीत घालून ओबीसीच्या हक्काक हात घालो. काँग्रेस संविधान बदलून तो देशभर लागू करूंक सोदता. प्रधानमंत्री मोदीन सातारा सभेत मुस्लिम आरक्षणाचो इशू काढलो. मोदी आसामेरेन खंय मागासांच्या आरक्षणाक हात लावंक मेळचो ना. भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की मनाही करता है. बाबा साहब आम्बेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण की मनाही करते हैं. लेकिन उन्होंने क्या किया? कर्नाटका में ओबीसी को जो आरक्षण मिला हुआ है 27%,
उन्होंने रातों रात सभी मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया, एक फतवा निकाल दिया, कागज पे थप्पा मार दिया और रातों रात ओबीसी के हक के जो 27% आरक्षण था उसमें से डाका डाला और अधिकतम उन्हीं को दे दिया। अब कांग्रेस संविधान बदलकर यही फॉर्मूला पूरे देश में लागू करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस और इंडिया गाड़ी वाले कान खोल करके सुन लीजिए, जब तक मोदी जिंदा है, जब तक जनता जनार्दन का मुझ पर आशीर्वाद है, धर्म के नाम पर आरक्षण लाने की आपकी कोशिश, संविधान को बदलने की आपकी कोशिश मेरे जिंदा रहते आप नहीं कर पाओगे, लिख के रखना। बीजेपी RSS भारताच्या संविधान सोपवून उठल्यात। काँग्रेस इंडिया अलायन्स संविधानाचे राखणदार। गुजरातात पटना न्याय संकल्प यात्रेत राहुल गांधी उलयलो। संविधानान गरीब जनतेक, दुर्बळांक, शेतकारांक ताकद दिल्या, त्या खातीर संविधान राखपाचो राहुलाचो उलो। बीजेपी के RSS के लोग चाहते हैं कि संविधान खत्म हो जाए और हम कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस संविधान की रक्षा कर रहे हैं। जो भी हमें आजादी के बाद मिला, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, डेवलपमेंट, पानी, जो भी हिंदुस्तान की गरीब जनता को मिला है, उसका कारण, उसकी नींव संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है। और आज पहली बार बीजेपी के नेता खुलकर कह रहे हैं कि अगर हम चुनाव जीते तो हम इस संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे, खत्म कर देंगे। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो संविधान है, यही गरीबों की रक्षा करता है, यही कमजोरों की रक्षा करता है, यही किसानों की रक्षा करता है। फोंड्या सांताक्रूज मामान आपल्या भाच्याक मारलो। आदल्या वादांतल्यान खून। 42 वर्साचो अविनाश नाईक सोंपलो। ताचो 67 वर्साचो मामा कृष्णा नायकाक फोंड्या पुलिसांनी धरला। शस्त्र वापरून मारलो म्हूण कागाळ। पुलीस तपास चल्ला। सांताक्रूज तीस हांगासर एक मर्डर जाल्लें आसा आनी हे मर्डर खुद्द मामान आपल्या भाच्याक मारलेलो आसा। एनिमिटी म्हणल्यार हेंच्या मदीं हे दोगूय सेपरेट रुमान एकच कडेन रावताले सांताक्रूज हांगासर आनी तो मामा ताका सांगतालो की फक्त कितें घराची कितें मातशी कितें दुरुस्ती कर म्हणून, की पावस लागीं आहा, पत्रे घाल आनी अशें कितें म्हणटालो आनी डेली तेंच्या घरान झगडी जाताले अशें म्हूण आयकूंक येयलां। आनी काल राती कडेन मामान ताजेर फातर घालून तेजो जीव घेतलो आसा आनी मयत जाला। तेजें नांव अविनाश नायक, एज 42 आनी मारला ताका कृष्णा जो मामा आहा तो नायक, एज 67। पुलिसांनी जो एक्यूज आहा ताका ऑलरेडी अरेस्ट केल्लो आसा आनी सद्या बॉडी आहा ती पोस्टमॉर्टमाक धाडल्या। सांताक्रूजच्या स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू। गोयात बीजेपी सरकाराच्या कार्यकाळात बायलांचेर अत्याचार वाढले। इंडिया अलायन्सांच्या बायला फुडाऱ्यांची बीजेपीचेर चढाई। गोयात बायलांच्या सुरक्षेची सरकारान गॅरंटी दिवची। वेंचणुके वेळार फकत रिझर्वेशनाचे घोषणा नाका। इंडिया अलायन्साची आज फोंड्यात जाहीर सभा जाता। प्रचाराक नेट म्हूण दावो। हो पळय आमचे सायबर सेल आसा, ताचो कितें यूज जाता, बायलांच्यो कितल्यो केसी तडीक लायता। हांव गव्हर्मेंटाक विचारता, तुमी जे पळय म्हणटात नारी सशक्तीकरण आनी व्हडली व्हडली पळय नांवां दितात, ते बायलांच्या खातीर कितें करता, अवेरनेस करपाक कितें करतात। जेन्ना हांव इतलेंच म्हणटा, अश्यो जेन्ना केसीस येता, पॉलिटिकली प्रेशर घेना आसतना फ्री हँड दिवपाक जाय पुलिसांक। आणि हे सरकार सांगता की आम्ही बायलां बरोबर आसा, आम्ही बायलांक सुदारपाक आयला, बायलांक वेवस्था करपाक आयला, 50% हे रिजर्वेशन। हांव म्हणटा पयलीं बायलां खातीर कायदो करा आणि फक्त ही गॅरंटी दिता, ती गॅरंटी दिता। आज सरकाराक गॅरंटी दिवपाची गरज आसा की गोंयान ही भुरगीं, ही बायलां सुरक्षीत आसा, दिवपाक शकता। गोंया पासून आम्ही पळयलें जाल्यार एक रेप अक्यूज हा
तेंचे इट्स इन द्या पॅनल BJP पॅनल. तर कशें अशें तुमी BJPचे लोक म्हणटा की बाबा आमी सगळे इन्वायट करता, जे कोण रेपिस्ट हा, क्रिमिनल्स हा, मर्डरर्स हा, तुमी इन्वायट करता अशें आमचे जे विल आर कंट्री मूव अहेड लायक दीस. क्रायम्स अगेन्स्ट विमन 2021 224 केसीस, तशेंच 2022 273 केसीस वर रेजिस्टर्ड. कितें चल्ला? बायलांचेर तुमी इतले अत्याचार जाता आनी कितें करता गव्हर्मेंट? भुरग्यांचेर, आमच्या गोंयान अशे धाकले भुरग्यांचेर अत्याचार जायनाशिल्ले, आज कितें जावपाक लागला? ज्या उमेदवारा आड चड क्रिमिनल केसी आसात तांकां मतां मारूं नाकात. ADRचो मतदारांक उलो. उमेदवारांची प्रॉपर्टीचो खंय वेंचणुकेचेर कांयच अफेक्ट जायना. गोंयच्यान लोकसभा वेंचणुकेक देविल्ल्या उमेदवारांत एकलो 8वी शिकिल्लो. ADRचो गोंय राज्य संयोजक भास्कर आसोळडेकरान उमेदवारांचो ADR रिपोर्ट मिडिया मुखार दवरलो. Election 2024 for Goa, comprising of North Goa constituency and South Goa constituency, had a total of 16 candidates, comprising of various cross section and various strata, and from a few hundred crores till about a few lakhs, under 1 crore, we have candidates. We also have candidates who are 8th pass, 10th pass, 12th pass, a few graduates, few professionals, few postgraduates. Almost we had 9 and 7, 16 this time 16 candidates, but last time we had just 13 candidates in 2019. This time we have 4 candidates with criminal cases. 4 out of 16 makes it to 25%, and out of that 1 candidate is having also serious crimes. We have a few Karodpati candidates also, 6 of them out of 16, making it to about 38-39%. Become are close to 87 crores thanks to majorly 1 candidate who has a little more than this thing, but it is, I think, coming through generations rather than something which has been built up by that candidate herself. We believe as ADR people that the voters, I mean, as many as possible, they should go to the polling booth and they should vote for the least criminal guy. So अशें जर 3-4 इलेक्शना मदीं जर करीत न्ही, वन आफ्टर द अदर, तुजी ती प्युरिटी येतली अशी एक. नुस्तेमारांक सरकाराची सबसिडी मेळटा. फॉर्मा भरूंक पणजे फावटी मारप परवडना. कर्नाटकच्यो बोटी गोंयच्या शिमेत घुसून नुस्तें मारतात. सरकार कांयच करिना. गोंयच्या नुस्तेमारांची फिर्याद. पारंपारीक नुस्तेमार रापण मारता त्या सुवातीचेर वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी नाका. प्रुडंटाच्या लोकनामो सिरीजात नुस्तेमारांचो लोकनामो. तुमचे प्रश्न, तुमचे इशू, तुमच्यो आशा, तुमच्यो आकांक्षा, आमची माझी लोकनामो. सरकारचे जे कार्यकर्ते जे ऑफिसर आसा की सांगता की तुम्ही ही फायल कर ती फायल कर म्हणटा. लोक प्रत्यक्षात फायली करता, पूण जेन्ना प्रत्यक्षात फायली केल्यो न्ही तेंगे ज्यो फायल्स क्लियर आसता एज पर गृह आधार म्हण, घराची 1.5 लाखाची फायल म्हण, अशी खूब तरे फायल्यो क्लियर आसता. पूण तरी पूण तेमकां घराची जे फायलीचे पयशे आनी घराचे पयशे आसा आनी 1,500 फॉर्म जे आसा ते मेळना, सवलत मेळना. सबसिडी मेळटा, पूण सबसिडी मेळटा म्हळ्यार भरपूर कास्तीक पडटा. पणजे वचपा एक 10 पाट पणजे येवच्या पडटा एक सबसिडी घेवपाक. ह्यो आमगेल्यो कर्नाटका बॉम्बेच्यो रेड कलर स्पीड बोट, तें जाळ स्पीड बोट म्हणटाय तें आख्खें पुसून वताय. इतले पाट मागिल्ले हे बोट्यो बंद कर म्हणून, तेय जालां केअर घेयनाय. आमगेले गोंयचे गव्हर्मेंट आहा त्यो फास्ट बोट्यो कोणाकोळे कोस्टल बेल्टाक दिवपाच्यो, एक तेसो एक 8 बोट घेवन दिच म्हणून आमी मागताय. सरकाराक विनंती करता, हो स्पोर्ट्स तुमी हिंगा करूंक शकना. कित्याक आमी हिंगा डेली आमची नेटां ऑपरेट करता. नेटां ऑपरेट केले म्हणटकूच आमकां डिस्टर्बन्स जाता. तशेंच नुस्त्याकूच डिस्टर्बन्स जाता. आमचो टर्न पळय आयच्या दिसाक पळय आहा संडे, तो आमकां एक्सटेंड करूंक मेळना. सो म्हाजी विनंती सरकारा कडेन, हो स्पोर्ट्स हे प्रायेक तुमी कोण ना जावपाक खंयचे प्रायर तुमी करूंक शकता. कित्याक ही बीच सोडून, कित्याक
आमची नेटां हिंगा ऑपरेट करता डे बाय डे. जे कितें बारीक बारीक नुस्तेकारांक डिमांड आहा आनी ह्या नुस्तेकारांक साल्वार करपाक आनी हेका आदार करून तांकां वयर काडपाक सरकारान एक आदार करपाक जाय. कितें आयज वर्साक कितलो फंड्स फिशरमॅनाक फिशरी जे फिशरमॅन आहा तांकां दवरता वर्साक ते यूज जावपाक जाय. जरी तर कमी पडटा तो वाडोवन घेवपाक जाय. आतां बजेट जालें आसतलें पूण बजेटान हे बारीक फिशरमॅनाचो कांय येना. हे आमचे नसता कितें सण बाराचे येयले ते पयशे घेवन खातात. आनी फिशरमॅनाक नागयतले आनी लोकांक नागोवन तुमी सरकार चलयतल्यात. पयलीं फिशरमॅनाक आनी कितें आहा ते लोकांचे पयलीं जे कोण आतां बिचार पोट भरता पळय ते रडटा तेंची पयलीं तें सोडय. जी आमकां डिफिकल्टी जाता न्हू ते आयज आमची डिफिकल्टी कोण पळयना. वेट रिएम्बर्समेंट जे येताले ते आमचे बंद जाला आनी हे कर्नाटका महाराष्ट्रा तेंकां वो केरला तेंक सगळ्यांक हे वेट चालू आहा पूण गोवाच कित्याक ना. इंडियन सुपर लिगात मुंबई सिटी एफसीन एफसी गोवाक 5-8-2 गोलांनी सेमी फायनलीत मारले. अंदू बरो खेळ करून एफसी गोवान सेमी फायनल गाठिल्ली. मात मुंबई सिटी एफसीक हारोवपाक जालें ना. आता मुंबई सिटी एफसी आड मोहन बगान सुपर जायंटाची फायनल मॅच 4 मायाक जातली. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.